धर्मदूतांचो इतिहास अवेसोर 11 वळी 1 ते 30. विदेशांविशीं देवाची येवजण पेद्रू समजायता. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आनी भावा भयणींनी आयकलें. आनी पेद्रू जेरुसल्याक आयलो तेन्ना सुनोद केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोद करूंक नासलेल्यांगेर कित्याक रावलोय तूं आनी तांचे बराबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक इस्कुटावन सांगलें, एक दीस हांव जोप्पा नोगरांत आसलों तेन्ना मागणें करता आसतना पवित्र आत्म्यांचो भार म्हजेर आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत चारूय कोणशांनी धरलोली स्वर्गार थावन जमनी पर्यान देंवलोली एक व्हडली ओल कोशी कितें हांवें देखलें. हें नीट म्हजेशीं देंवून आयलें. हांवें तांचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मनशाती, जनावरां आनी जिवाणीं आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हाका म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू, उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कशेंच ना. ओ पवित्र आनी मेळ्ळें कदींच म्हज्या तोंडांत भितर सरूंक ना. आनीक एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितळ केलें तें तूं अपवित्र म्हणून लेखूं नाका. हें अशें 3 फावटीं घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गार उबारोन गेलें. तेन्नाच ओचीत हांव रावतालों त्या घराच्या उंबऱ्याशी तेग मनीस उबे जाले. सेजारिया थावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बराबर वचूंक फाटीं फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हेय 6 भाव म्हजे बराबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्या. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलेलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जोपाक पेद्रू म्हणलोल्या सिमावांक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो. तेन्ना म्हाका सोमयाच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवावान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोमया जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ ठेवलो तेन्ना देवान आमकां दिलां तेंच देणें ताणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकोळ घालूंक हांव कोण. हें आयकून ते ओगे पडले आनी देवाक वाखाणून तांणी अशें म्हणलें, म्हणटोच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांकूय देवान दिलें. अंतियोकीची पवित्र सभा. इस्तेवा पासत पिडापीड दिवंक सुरू केलें तेन्ना जोळीमुळी शिंपडलो तो भावार्थी लोक फेनेसियेक, सिप्रुसाक आनी अंतियोकेक पर्यंत पावलो. पूण जुदेवां भायर ती आनीक कोणाकूच देवाचें उतर परगोटी नासलीं. तांतले थोडे सिप्रुसाचे आनी सिरेनाचे दादले अंतियोकेक गेले आनी थंय ग्रीकांकूय सोमया जेजूचें शुभ वर्तमान परगोटूंक तांणी सुरू केलें. सोमयान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां
भावार्थ धरून सोम्याशी पोरतोली. ही तांची खबर जेरुसलेमाचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक अंत्योक्येक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी काळजांत थावन सोम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चोडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका अंत्योक्येक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सभे मदें ते जियेले आनी पुस्कोळ लोकांक तांणी शिकोवण दिली. आनी अशें अंत्योक्येंत शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण आडनांव पडलें. तेन्ना थोडे प्रवादी जेरुसलेमाक थावन अंत्योक्येक आयले. तांचे मदलो एकलो आगाबूस म्हणलोलो उठलो आनी आख्या संवसारार दुकोळ पडटलो म्हूण आत्म्याच्या प्रेरणान सांगूंक लागलो. आनी क्लाउदियोस सोमराजाच्या काळार तशें घडलें. जण एकल्याक तांकां त्या प्रमाणें जुदेयांत रावतल्या भावा भयणींक मदत दिवची म्हूण शिसांनी थाराव घेतलो आनी तांणी अशें केलें आनी बार्नाबासाच्या आनी सावलूच्या हातांत घालून तांणी जाणट्यांक आदार पाठोवन दिलो.